मुरगांवच्या लोकांक उतर दिलेले की आमचे सड्याचेर मुरगांवा भितर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांव स्टार्ट करतलो म्हणून. आनी तेज्या लागून त्या टायमाचेर खुबशे लोकांनी हेजेर आमची फकाणां केलेली हे जावंकूच शकना, हांगा हॉस्पिटल येवंकूच शकना मुरगांवान, कित्याक ऑलरेडी चिखली आसा, हे इम्पॉसिबल. बट लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आसलेलो. एवरी टायम हांव असेंब्लीन हो विशय मांडून आयज हो रियलिटी जाल्लेली आसा. आयज आमच्या मुरगांवान ह्या जाग्याचेर जर आमी उबे आसा, हो 4000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. हांगा आमचे 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स ते येता. आयज आमच्या बरोबर आमचे JSADCचे सगळे स्टाफ्स आसा, तशेंच आमचो कन्सल्टंट आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जाका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा. तांकां सगळ्यांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. आनी इन्स्पेक्शन करून आयज एक टेंटेटिव्ह डेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे आनी आमचो चेअरमॅन JSADचो मायकल लोबो, तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवन एक टेंटेटिव्ह डेट एक 26 जुलय जो एक आयतार येयलेलो आसा, त्या दिसा आमी हे फावंडेशन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. टेंटेटिवली डेट फिक्स जाल्लेली आसा 26 जुलय. आनी म्हाका दिसता हो एक सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो एक प्रोजेक्ट आसलेलो की बाबा हांगा एक हॉस्पिटल जावचें. खूब लोकांनी नाटकां केली, ओपोज करपाक ट्राय केलो ह्या प्रोजेक्टाक. हांगा पेट्रोल पंप हाडपाक लागून रेजोल्युशन पास केलें म्युनिसिपालिटीन, कित्याक हांगा पेट्रोल पंप जावो, हॉस्पिटलाची गरज ना. सो आयज एक्चुअली मुरगांवकारांक हांगा पेट्रोल पंपाच्या पेक्षा आमकां हॉस्पिटलाची गरज आसलेली. आयज हांवें दोनूय कामां केलेली. ह्या जाग्याचेर हॉस्पिटलूय हाडला आनी फुडें आमची जी प्रिझन आसा, पयलींची आमची जेल आसा, थंयसर पेट्रोल पंपूय घालपाचो हे केल्लो आसा गव्हर्मेंटाचो. आनी पेट्रोल पंप म्हणटा तो प्रायवेट न्हू, गव्हर्मेंटाचो पेट्रोल पंप घालता अंडर गोवा गव्हर्मेंट. हेवूय हांवें करून घेतलेलें आसा. सो अशें ना कितें लोकांक कोणाक दुखोवपाचो ना हांगा प्रयत्न. सगळ्यांक वांगडा घेवन जे जे लोकांचे मनान इच्छा आसा, जे जे तांकां स्वप्न आसा, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी कितें जाय, लोक जे जे म्हाका सांगतले, जे जे डिमांड करतले, ते सगळे करतलो. आनी ते सगळे आमी करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. ते मागीर फिशरमॅनांक जावं, बाकीच्या लोकांक जावं, सगळ्यांक हो आमचो प्रयत्न चालूच आसा. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता आयज जे आमी इन्स्पेक्शन केलेलें आसा, इन्स्पेक्शनाक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एक बरो साथ दिलेलो आसा. एक टोटल 4000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आनी बिल्ड अप एरिया आमची जी आसा ती 4000, म्हणल्यार 100% आमची एरिया कवर अप जातली. आनी हे टोटल 4 फ्लोराचे हॉस्पिटल आसतलें, 4 फ्लोर्साचे. सो आनी तेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 26 crores आसा. सो दिला. आनी हेजे भितर मॅक्सिमम म्हणटा ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तयार जातली. सो हे हॉस्पिटल जाल्या उपरांत हांगा जॉब्साचो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आमच्या मुरगांवच्या लोकांक. आनी म्हाका दिसता की हे हॉस्पिटल आमच्या मुरगांवान सड्या रस्त्या असल्या कारणान मॅक्सिमम जे लोक कामाक आसतले ते सगळे आमचे मुरगांवचे आसतले, आमचे सड्या वयले भुरगे आसतले. सो हे सुद्दां हांव करून घेतलो गव्हर्मेंटा कडसून, कित्याक आमच्या लोकांक हे फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाचें आनी आमचे लोकूच हांगा हे कामाक आसतले. सो हेवूय आमी करून घेवपाचें आसा. सो परत एकदां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा जे आमचे आयज सगळे वांगडी आयज हांगा येयले. दोतोर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, रवळनाथ पेडणेकर, शांताराम पराडकर, प्रसाद प्रभुगांवकर, श्रीकांत, सगळ्यांची नांवां घेयना. सगळे आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी, मंडळाचो अध्यक्ष, सगळे जाण तुमी उपस्थित आसा. सगळे म्हाजे महिला भयणी सगळी उपस्थित आसा. आमचे सिनियर सिटीजन सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी एक शॉर्ट नोटिसाचेर तुमी सगळे जाण हांगा येयले म्हणून. थँक्यू तुमकां. सगळ्यांत पयलीं आमचे लाडके आमदार श्री संकल्पभाई आंबोळे यांच्या ते मोठ्यान ताळी जावचे. आयज हे आमचे मुरगांव हांगा एक PHCचें एक जे हॉस्पिटल आसा तेजो एक ड्रीम, आमचे ड्रीम प्रोजेक्ट हो एक साकार जाता. JSADCचे ऑफिशियल आयिल्ले आसा, सगळे आमचे मुरगांव वासी आयिल्ले आसा. सगळ्यांनी तो प्लॅन एप्रूव्ह केल्लो आसा. आनी प्लॅन इतलो बरो आसा, सेल्फ सफिस्टिकेटेड, म्हणजे सगळे जे तातूंत कितें फिचर्स, सगळे फेसिलिटीज जे आसा ते ह्या आमचे ड्रीम प्रोजेक्ट PHCन जावपाचे आसा. 26 तारीख आमी तो इनॉग्रल करपाचो थारायल्लो आसा. हो प्रोजेक्ट जो आसा हो काळाची गरज आसली. खूब वर्सां जालीं आमकां हांगा लोकांक खूब त्रास जातालो आनी एट लास्ट आज हो प्रोजेक्ट साकार जाता. आनी म्हाका दिसता न्हू भुतून भविष्यती असो आज एक कार्यक्रम जाल्लो आसा. हो कार्यक्रम असो म्हणजे हो प्रोजेक्ट असो बेगीन आमी क्लियर करून सर आमकां हे ओपन करून दितलो आनी सगळ्या मुरगांव वासियांक ताचो बरो लाभ जातलो अशें हांव दोन आयज सांगपाक म्हणल्यार खूब खोश भोगता की जो आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटा पळय तसो कोणी चिंतूकूच नासलें की हांगा हॉस्पिटल जातलें आनी तें बी येदें व्हडलें हॉस्पिटल जातलें अशें. जेन्ना आतां आमच्या दोळ्यान आमी पळयलो तो प्लान
एक प्रकारची अशी एक हे जाता एनर्जेटीक म्हणटा तशी उर्जा येता आमकां. कित्याक तर आमी आयकलेली बिफोर इलेक्शन 24चे इलेक्शन जावच्या पयलीं की ते एक्स मिनिस्टर आमचो आसा पळय तेजे मनीस कावन्सिलर सांगताले की आमकां सांगचें पडलें आमच्या मिनिस्टराक की आतां डेव्हलपमेंट नाका म्हणून. पूण आतां आमकां कळटा की आमकां कितली गरज आसली. आमकां हांगासर मार्केटाची गरज नासली. हॉस्पिटल आमकां सारकें आमचें क्लोज हेका म्हणल्यार आमकां तें हॉस्पिटल जाय आसलें आनी खरीच गरज आसली. आनी ती आमच्या फक्त न्हू आमदाराच्या लक्षान येयल्या, आमच्या सुद्दां लक्षान येवंक ना की आमकां हांगा हॉस्पिटल जावंक शकता अशें. इवन खंयच्याच मनशाच्या लक्षान येवचें ना अशी गजाली. दुसरें म्हणल्यार आमच्या टाकयेची एक बऱ्या पैकी आमची एक टाकी बांदली. दुसरें म्हटल्यार आमचे रोड सगळे सारके आसा. तिसरें म्हटल्यार आमकां सेवरेज प्रॉब्लम कितकी 40 वर्सां मायजूच आमी प्रॉब्लम फेस करताली ती बी ह्या आमदारान भारतीय जनता पक्षान वचून आमचे सगळे जे आमचे नीड असले पळय त्यो फुलफील केला. आमकां हे स्विमींग पुलाची गरज नासली तरी आमच्या तकलेर म्हणटा तशें ते वजें कशें दवरलां. हांगा एक मार्केट म्हणून बांदलां तेजे धड ओपनिंग ना काय ना. थंयसर सगळे म्हणजे स्मॅश जाले ते. आतां आमचो आमदार एक 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 डेव्हलपमेंट करीत आसा आनी ही आमची खरी गरज असलेली ती भारतीय जनता पक्षान आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत आनी आमचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे डेव्हलपमेंट जाता म्हणून हांव भारतीय जनता पक्षाचे बी धन्यवाद म्हणटा. 082 जाले आमचे हरसायनूय जाले. सो ड्रीम कितें प्रोजेक्ट हांव आमदारा वांगडा जाले 15 वर्सां तेजी जे ड्रीम प्रोजेक्ट्स कितें आसता पळय तो एक एक कंप्लीट जाता. आतां न्यूली आतां तेणें सांगलें न्यूली आमचो पेट्रोल पंप जे पयलींचे कावन्सिलर सांगी जाल्यार हांगा पेट्रोल पंप तेंची इच्छा आमी पुरी करता पेट्रोल पंप घालून. सो आमदाराक खरेंच तो आमचीच न्ही ऑपोजिशनची इच्छा पुरी करता म्हणून ताका खरेंच वालो. सो गांवकर भारतीय जनता पार्टी साऊथ गोवाचो व्हायस प्रेसिडेंट. खरें म्हणल्यार उमेद दिसता आनी जितली तोखणाय करीत तितली कमी आमच्या आमदाराची. कित्याक आमदारान आयज हांगासर निवडून येवन कितलेशेच प्रोजेक्ट हांगासर चालीक लायलेले आसा आनी तेतून एक प्रोजेक्ट म्हटल्यार हो 20 बेडेड हॉस्पिटल जे आसा हे आमच्या सड्या बायणा जेटी कॉलनी सगळे जितले लोकांक जे आसा पळय हे सामके बरे जातले. कारण सगळ्यांची मागणी आसलेली की ह्या भागान एक आमकां हॉस्पिटल 20 बेडेड जावं 10 बेडेड जावं हॉस्पिटल आसचें. कारण कशें आसा की लोक जे इमर्जन्सी आसता लोकांक जे पेशंटाक ते हांगासर पावता आसतना म्हणजे चिखली हॉस्पिटल आमचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा हें चड पयस आसा आनी हांगासर हॉस्पिटल असल्या कारणान येते जे हे आसात कितें समज जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ताबडतोब तेजेर हे जातले. खरेंच हांव तेजे कडेन देवा कडेन मागता की अशेंच ताका शक्ती दिवची. कारण ह्या सड्याचेर खुबशे प्रश्न आसात आनी भितूरलो भितून एक सोडयत आसा तो जितली परत एकदां म्हणटा जितली आमच्या आमदाराची तोखणाय करीत तितली थोडीच आसा. कारण तो आतां कामाक लागलेलो आसा आनी कितलेशेच प्रोजेक्ट चालीक येतात. हांव मागता सगळ्यां कडेन आनी आमच्या सगळ्या जे जनता जी आसा मुरगांवची जनता जी आसा ही तेज्या फाटल्यान खंबीरपणान उबी आसा आनी अशेंच तूं प्रोजेक्ट करीत राव इतलेंच मागता. धन्यवाद. हांव संकल्प आमोणकराक धन्यवाद दिता. कारण खुबसो तेंप जालो आमच्या एरियान केन्नाच अशें लोकलायट आमकां कसलेच प्रकारचे हेल्थ सेंटर नासलेले ते आतां उदयाक येता आनी इन फ्युचर हेच आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक हेल्प करतले आनी हो दवाखानो आमकां खूब म्हत्वाचो आसा. ताका लागून आमकां हो दवाखानो जाल्लो जाय आनी तेतून करून एरिया हा 26 हेचो करोडाचो प्रोजेक्ट आसा हो आनी 20 बेडेड हॉस्पिटल आसा आनी बाकी FAR म्हणटा ती 4000 स्क्वेअर मिटर आसा बिल्टअप एरिया प्लस 4000 जी आसा पळय ती स्क्वेअर मिटर एरिया आसा. ह्या एरियेन आमचे सगळे काम जातले आनी खुबश्या लोकांक हेची मदत मेळटली. इतलें सांगून हांव तुमकां धन्यवाद दिता पुन्हा एकदा आनी संकल्प. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.